खासदार नरेंद्र सावयकार आणि श्रीपाद नायकान लोकसभेत गोयचे विषय काढलेच ना म्हूण काँग्रेसीचो प्रवक्तो यतीश नाईक उलयलो. You see, these two MPs, I do not know and Goans do not know which issues they have so far taken in the Lok Sabha. तांकां 4 वर्सां जायत आयलीं खासदार म्हणून. तांणी गोंयचे खंयचे प्रश्न पार्लमेंटांत मांडल्या हे आमी काय आयकुना. संसदेंत हांणी वक्तव्य केल्लें गोंयच्या इशूंचेर आमी आयकुना. बीजेपीचो लोकशाहीचेर विश्वासूच ना. If they are criticizing us for meeting the governor and handing over a memorandum and telling the governor to do something that is constitutionally required of her to be done, and if they are criticizing us for this, it means BJP doesn't believe in democracy, is unaware about what democracy is, and they are only showing this. They have shown it in Karnataka, they are showing it in India, they have shown it in Goa, and by criticizing us yesterday, they have shown it once again in Goa that they do not have any regard for democracy. You see, आणि एक गोष्ट ते उलयले काल की गव्हर्नराक वचून मेमोरंडम दिवप ही चीप थिएट्रिक्स म्हणून. चीप थिएट्रिक्स हे काँग्रेस केन्ना करना. काँग्रेस डज नॉट डू चीप थिएट्रिक्स. BJP does cheap theatrics. BJP is a master of cheap theatrics, and cheap theatrics is a super speciality area of the BJP. Congress never does it. जेन्ना पर्रीकर ऑपोजिशनान आशिल्लो तेन्ना ताणें इंग्लीश वाय मायभास जाय काळी टी शर्टां घालो आनी हायवेचेर बसलो. सरकारान येतकूच यू टर्न मारलो. हाका चीप थिएट्रिक्स म्हणटात. काँग्रेसीचे दोळे आतां उगडले. विधानसभेचो निकाल लागलो तेन्ना तांचो लिडर थारानाशिल्लो. आतां तांचे कडेन 21 आमदार आसा जाल्यार फुडल्या असेंब्ली वेळार तांणी फ्लोर टेस्ट करची म्हूण मोगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकार उलयलो. काँग्रेसचे गव्हर्नरा मेळपाक लागले. काँग्रेसीचे दोळे आतां उगडले हें बरें जालें. जेन्ना इलेक्शन जालीं तेन्ना काँग्रेस वॉज द बिगेस्ट पार्टी, पूण तांचो एकूय लिडर फुडें सरलो ना मुख्यमंत्री जावपाक. किंवा तांचे जे पळय वयल्यान कोण आयिल्ले ते हांगा समुद्राचेर वचपाक लागले आनी खंय खंय वचपाक लागले, आनी त्या खातीर तांचो एखादो लिडर तितलो जालो ना. आनी त्या खातीर जेन्ना भारतीय जनता पक्षान आमकां अप्रोच केलें तेन्ना आमी ठरयलें की तांचो आजून लिडर जायना, त्या खातीर आमी कितें तरी करपाक जाय. आनी त्या प्रमाणे आमी डिसिजन घेतलें आनी त्या वेळार ताचे बरोबर गेले. आतां गव्हर्नरा कडेन वचून म्हाका दिसना कितें शुभफल मेळटलें अशें तांकां. पूण तांचे जर 21 आसा काँग्रेसी कडेन जाल्यार तांणी फ्लोर जेन्ना आतां आमची असेंब्ली येतली जुलय म्हयन्यांत तेन्ना तांणी ती फ्लोर टेस्ट करप हें योग्य अशें म्हाका दिसता. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळयकार आनी चेतन गवस.